देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेरिको नगरांत चलून वेताना जाक्यो नांवाचो मुखेल 2 वसुंदार आनी आस्तीक मनशाक भेटला. जाक्यो जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो. आंगान मोटवो देखून आनी लोकांची खेतीक लागून ताका जेजू पळोवंक मेळ्ळो ना जालें. तो धांवून फुडें वचून एका रुमडाच्या झाडार चडटा आनी जेजू वयर नदर मारता आनी ताका पळोवन ताचे लागीं उलोवन ताच्या घरा वेता. जेजूक आपल्या घरांत आनी ताचे फुडें आपलें जिवीत तपासल्या उपरांत जाक्यो आपलें जिवीत बदलता आनी ताच्या घरांत थारोन येता. सांडलोलो जाक्यो परत देवाशी येता. शुभ वर्तमानांतल्या वाचपांत आमी 3 पावंडे पळयता. पयलो, जाक्यो गिरेस्त मनीस आसलो पूण कुशाल नासलो. दुसरो, जाक्यो जेजूक पळोवंक सोदतालो, आशेतालो आनी खरीपणी कोश्ट देखून पडल्यार पळोवं म्हूण ताचो आवडो तो कशे परी पूर्ण करूंक सोदतालो. तिसरो पावंडो, एक पावट जेजू ताका मेळटोच जाकेवाच्या जिवितांत नवसरणी येता. देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार पातक्यांक आनी सांडलेल्यांक सोडूंक. जाक्यो सांडलोलो, पातकी जावनूय जेजूक पळोवंक सोदतालो. एकूच पावट जेजूक भेटता. जेजू ताचेर आपली दिश्ट घालता आनी ताका नांवान उलो करता आनी तांगेर जेवंक वेता. इतली ताची कुशालकाय एके घडये भितर व्हडलो U-टर्न मारता. आमी पातकी कितली आमची उमेद जेजूक पळोवंक. परम संस्कारांत जेजू आमगेरूच न्हय पूण आमच्या जिवितांत मिसळ जाता. जेजू आनी आमी एक जाता. कितली आमची उमेद. जाकेवा परी कितली तरी आमी निटायेर घालता. जाक्यो आपल्या ल्हानविकायेचेर वयर चडटा जेजूक पळोवंक आनी आयकूंक. हांव तुमगेर येवंक सोदतां. मागुया. बापा, तुज्या पुताक जेजूक हांव पळोवंक सोदतां आनी आशेतां. म्हजें जिवीत नवसरूंक तुजो आदार म्हाका दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून मेळोसर पवित्र रावात आनी खुशाल रावात.